स्ट्रक्चर ते म्हाका 10 जाणांचे कॉल येवन लागले आमकां कितें दाखोवना. सो आय वील टेल यू इन ब्रीफ. आमचे एक जमीन आहा दॅट इज इन साईनगर आनी रामतोडे. हे जमनीर अराउंड 60 इलिगल स्ट्रक्चर आहा आनी ते स्ट्रक्चर पळयतले तुमी. म्हाका दिसता हांगसरल्या आमच्या आमदाराचे MLAचे घर कशें ना. हांवें ऑलरेडी तुमकां फॉरवर्ड केल्या फोटो. देर इज नो नीड टू गो ऑन द सायट ऑल्सो. हे स्ट्रक्चर आहा ते सारके व्हडले बांगलोज. कित्याक म्हाका काल कोणाचे फोन आयले बाबा ती गरीब आसूं हें कोन्न नाकात म्हण नाकात हें कोन्न नाकात. म्हण नाका म्हणजे एक्चुअली वी आर नॉट गोईंग इन एनीबडीज पर्सनल थिंग. This is 3 years back. ते तुमकां एक्सप्लेन करता. 3 years back आमी एक चान्स कहो दिल्लो. कित्याक दिल्लो? कित्याक ती चडशीं गोंयकारां आहात नॉट फ्रॉम हियर बट रावदोना आनी कोण कर्नाटकाचे आहा भायले आहा. सो तरी म्हणलें आमी चल तांकां एक चान्स दिवया. हे तर लिगल प्रोसिजर फॉलो करतात लायक रेग्युलरायज करतात. We can speak, we can send to the government proposal. हे सगळे मीटिंग घेतली तांकां सगळ्यांक आपयले. एक्स आमचो गजानन सरपंच आसलो ताका ही वॉज द विटनस. ती आयली आमच्या फुड्यान. बट वेन आय टोल्ड देम दिस इज द प्रोसिजर. तुमकां हे करून तुमकां पयशे म्हणून हे करचे पडटले नॉट द कम्युनिटी बट इट वील बी लिगली डन थ्रू द गव्हर्मेंट नॉट बाय एनी प्रायवेट टॉम डिक हॅरी. हे तुमचे लिगली जावन येतले तुमी सेफ उरतले. ताणें आयकोंक ना. 3 वर्सां जालीं कांयच करूंक ना. लास्टाक जेन्ना आमकां डायरेक्शन आयलें एडमिनिस्ट्रेशनान की आयडेंटिफाय करचें म्हणून खंयचो इलिगल घरां आहा पळय ते हांव एटर्नी मागीर ट्रेजरर आनी आमचे गांवकार जेन्ना आमी गेले आमचे सुवातेर मिडियारूय आयलेले आहा आनी फेसबुकारूय आयलेले आहा मे बी 1 year back 1.5 years back की आमकां थंयसर थ्रेटनिंग दे थ्रेटन्ड अस सेइंग तुमी कोण तुमी तुमचे डॉक्युमेंट आहा एज अ कम्युनिदाद हांगा एक प्रॉपर्टी येवपाक प्लस आमकां सांगले की तुमकां हांगा मोडटले कातोतले. खूब आयकोंक आयले खूब आयकलेय आमी पूण आमी तेंच चालू दवरलें. जे आमचें कितें काम करपाचें आसलें ऑफिशियल चालू दवरलें. थंयसर फकाणां केली आमची. कोणें सांगलें तुमकां पांये पोंदाक घालून मस्ती केले. जायतें उलोवप जालें. मिडियारूय आयिल्लें एक्चुअली हें जालें पूण वी डिडंट स्टॉप. आतां इट इज एक्चुअली डिसायडेड बाय द गांवकार नॉट ओन्ली मी एंड द कमिटी. आमी जनरल बॉडीन घालून एकल्यान बसून हात वयर काडूंक नाका म्हण. सो वॉट गांवकार वॉन्ट्स आमी करून दाखयतले अँड वी आर नॉट गोइंग टू गीव एनी अदर चान्स टू एनीबडी. आनी एकूय हांव सांगूंक सोदतां any politician जरी तो रांडून इंटरफियर जालो it is a warning to any politician. I am giving a warning in behalf of all the Gaonkar. We will march to the government offices, march to the assembly and march even to the administrator's office where no MLA minister should interfere in this thing or that MLA minister or any government or any political party will be taken to the task and he will be made a party in the Supreme Court for contempt petition. So I will make this very clear. No politician will interfere in this and we will see that and I will see that all these 60 plus houses will be demolished as per the Supreme Court order. या तर घरा केन्नाच्यान आसा. केन्नाच्या म्हाका ते मजान तुका कांयच सांगूंक जायना बिकॉज दे in 2018-2020 पासून there are complaints where illegal houses have been constructed and these are the proofs which I am sending. की उबे रावन ती क्लार्कूय आहा ताजेर एटर्नी उबो रावलेलो आहा. They are the fresh illegal structures. So we cannot tell you from when they are there. Whether they are old or new. The Supreme Court verdict is very clear. Any illegal house on Kognidad land should be demolished. त्यांना आमदार बी कोण आसलो. आता आमदार कितल्याच जाण येवन गेले. पयलो दयानंद नार्वेकर ताज्या म्हाका दिसता ताज्या पयलो ना बिफोर दॅट फातिमा हाल्ली पूण एक फातिमान नांवूय केल्लें आनी कामूय केल्लें. These structures were demolished.
बट एकेशीन पावलो बुलडोजर तेन्ना म्हाका दिसता गॉडफादराचो कॉल येवन तिचो तो स्टॉप जालें. अदरवायज ऑल दीस स्ट्रक्चर she had done it, she had taken initiative, then it was demolished. Godfather आसलेले इथं गव्हर्नमेंट न्ही. सो ऑलमोस्ट कितली वर्सां जाली घरा पयली आसली 2018तल्यान तुमी म्हणटा त्याच्या पयली आशिल्ली घरा तर आणि कितली घरा हा टोटल सांगले around 70. I cannot tell you exact. सो जेन्ना एक कन्स्ट्रक्शन करता पळय तेन्ना केन्ना तुमी ओपोज करूंक ना लोकांक? आमी आतां आयला जेन्ना दिस इज द सेकंड टर्म जेन्ना हांव हांगा ह्या मेजार बसला तेन्ना सन आय हॅव स्टॉप्ड एवरीथिंग. नो बडी वील डू इवन 1 inch कन्स्ट्रक्शन दॅट आय कॅन लीव इन रायटिंग. सो द इलिगल म्हणटा पळय असल्या घरांक इलेक्ट्रिसिटी वॉटर कनेक्शन कशें मेळटा वेन इट इज इलिगल? फाल्यां तुका आनी म्हाका तर कनेक्शन जाय फॉर ओन हाऊस. आमकां पळय फॉर्मेलिटी करच्यो पडटा. तुजें नांव हांगा विचारता पयले 1 and 14 तुका NOC हा जाय म्हणटा आनी जाय ते फॉर्मेलिटीज. बट इन दीस थिंग देर इज नो NOC, देर इज नथिंग. बट पंचायत हॅज गिवन परमनंट हाऊस नंबर. हाव? Permanent house number, permanent water connection, permanent electricity. And panchayat koi galam boron ki this should be immediately disconnected. Till date nothing has been disconnected. And if we go in these properties, our properties, trespass complaints are filed by these people. I forgot to tell you this. In the police station. And jenna ami police 1 and 14 layle on letterhead तांकां कंप्लेंट दिले ते म्हणटा काय करूंक जाय. तुम्ही आता डिमोलिश कशें कितें करतले कोर्टांतल्यान काय थ्रू द कोर्ट? सी एवरीवेयर द कंप्लेंट्स आर गॉन टू द गव्हर्नमेंट, टू द एडमिनिस्ट्रेटर कांयच काम करिना. आय एम नॉट ब्लेमिंग दिस प्रेझेंट एडमिनिस्ट्रेटर. दिस इज हॅपनिंग फॉर क्वायट लॉंग टायम. आमची पळय गेल्ले आहा आमचे रिप्रेझेंटेशन गेल्या, कंप्लेंट्स गेल्या. मेन इज आवर एडमिनिस्ट्रेटर. फर्स्ट ही शूड टेक एक्शन ऑन दिस. आयज पासून आमकां ताजे रिप्लाय ना म्हण एक्शन ना. सो नाव आय वील वेट फॉर अनदर 15 days. I will go to the High Court and from there the administrator will get a notice that what you have done regarding this illegal housing. And then they have to do rest. सो तांकां कितें चान्स बीन फुडें दिवपाचें आसा? आमी कोहलो चान्स दिवंक जायना. Because it is not possible as per the code. As per the code we cannot give. Now and even as per the Supreme Court there is no chance to be given. Now एक सांगू सोदता till this demolition process come, government can intervene in this. Government can intervene. Let them find out first only. तांकां रस्त्यार उडोवचे वाटेचे तांकां भायर घालचे वाटेचे. They should make an arrangement first. And मागीर न्ही बुलडोजर आयले म्हणटो. Let them do the arrangement. I know they are all families with children, everybody. Let the government intervene. बायल्यान रोखडेच मेवता. पण बायल्या आयले ना ते सगळ्याक प्लॉट्स आहा. पूण they can intervene in this. They can verify call your family, keep your family here. They can see some place where they can be shifted. So this is the duty of the government, not ours. Because it was the duty of the government when these illegal structures were coming up. The electricity is of the government, water is of the government, pani is now. It is their duty and their initiative to take care of these families. Do you think the illegalities are increasing now in Komunidad land? In our Komunidad, no. Not even one. So you will stop here after? Stop. Everything is stopped. सो तुमची म्हणजे निवडून आयल्या उपरांत देर इज नो इलिगल स्ट्रक्चर? Nothing. सो टोटल 60 का 80 स्ट्रक्चर्स? Around 70. Yes.